दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. क्रिस्ततें मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी देव आपोवण्याक आमी देख जावंक हाचे विशयांत आमी थोडो नियाळ करया. देव आपोवणें एक देणें जावन आसा आनी तें देवानच दिल्लें देणें जावन आसा. देवान आपल्या विस्तार परजेक मोगान आपोवणें दिता. देव म्हणटा पोरण्या सल्ल्यांत, हांव जावन आसा तुमचो देव, तुमी जावन आसात म्हजी परजां. हांव जावन आसा तुमचो देव आनी तुमी वेंचून काडली परजां जावन आसा. आनी तुमी हेरांक तुमी एक देख तुमी जातल्यात म्हणून देव तांकां एका रितीचें आपोवणें दिता. मोगाचें आपोवणें देवाचें जावन आसा. आमी त्या आपोवण्याक वाडो दिल्यार खंडीत जावन आमकां नितीवंतपणाचें फळ आमकां लाभता. पोरण्या सल्लेंतावन नव्या सल्ल्या म्हणसर देव वेगवेगळ्या रितींनी वेगवेगळ्या संगतीक लागून वेगवेगळ्या संदर्भांनी आपोवणें दिता. देवान अब्रामाक आपोवणें दिलें. देवान मोइजेक आपोवणें दिलें. इस्रायेलकारांक इजिप्तच्या बंदडेंतावन सुटका हाडूंक. देवान सामुएलाक आपोवणें दिलें. देवान दावीदक राय जावंक आपोवणें दिलें. सामुएलाक आपोवणें दिलें आनी साबार प्रवाद्यांक आपोवणें दिलें. जेरेमिया प्रवादीक आपल्या गर्भांत आसतनाच ताणें आपोवणें ताका दिलें आनी नवें जिवीत ताका दिलें. तशेंच जेजू क्रिस्ताकी देवाचें आपोवणें लाभलें. हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका चड मानवला. पवित्र स्थान घेता आसतना देवाचें आपोवणें लाभलें. ताबोर दोंगरार तो रुपांतर जाता आसतना देवाचें आपोवणें ताका लाभलें. हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका चड मानवला. कुसार उकळटा आसतना ताणें देवाक उलो केलो, बापा, म्हजो आत्मो तुज्या आदारांत हांव उपसून दितां. त्या आपोवण्याक ताणें पाळो ताणें दिलो. तशेंच मोरी देव आपोवण्याक एक देख जावन आसा. मोरी आमच्या सर आपोवण्याक एक देख म्हणून आमी सांगयेत. देवाचें आपोवणें सुरवेक थावनच ह्या भुमी रस्त आसतनाच प्रारंभ जालां. पयलें ताणें आपयलें ताणें आदावाक खंयसर आसाय आदाव म्हणून आपोवणें दिलें. मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवान मनशाक आपल्या सारकेसो सुरबयसो जावन रचलो. ताणें एक सुर आसून असो म्हणून ताच्या सारकेसो सुरपयसो जावन एका सुंदर स्त्रियेक रचलें आनी ताका ह्या संवसाराचो एक रोसणेचो मुकुट, सुंदर मुकुट ताणें जावन तांकां रचलें. पूण देवा थावन ती पयस केली. देवाक आविदेयपणाची जिणी ती जियेली आनी मरण ह्या संवसाराक प्रवेश जालें. देवान तांकां आपयलें त्या पातकांतावन पयस रावंक, पूण सैतानाच्या नाडीतावन पयस रावंक, पूण तांणी तें उतर आयकोंक ना. पूण मोरयेन देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिलो. मोरी देव आपोवण्याक एक देख जावन आसा. आमी क्रिस्ताचे सेवक आमी जावन आसा. देवाचे सेवक आमी जावन आसा. देवाची पूत आनी धुवो आमी जावन आसा. देवाचे साकर आमी जावन आसा.
त्या देखून मोगचन आमी देवाच्या आपोवण्याक पाळो आमी दिवंक जाय. देवाच्या आपोवण्याक आमी कबलात आमी दिवंक जाय. देवाच्या आपोवण्याक देवाच्या कॉलाक आमी शरणागत आमी जावंक जाय. आमचे जिवीतच देवाक आमी सरेंडर करूंक जाय. पयलें आमी नियाळ करया आदावाक. आडवरलेलें फळ खावन पाताक आदारन तो बियान लिपोवन रावल्या वेळार देवान ताका आपयलें. देवान ताका तें आडवरलेलें फळ खायनाका म्हणून सांगलें, पूण देवान ताका आपयलें. सर्वेस्परा देवान दाटल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलता आसतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांवें आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. भियेलो आनी लिपलो. आडवरलेलें फळ खाता आसतना ताका विंगो आसलें म्हणून ताका भोगलें आनी तो भियेलो आनी देवा थावन तो बसतो गेलो. तशेंच कायनान आपल्या भावाचो द्वेश केलो आनी आबेलाक ताणें जिवेशीं मारलें. आपल्या भावाचो द्वेश करून रागा जावन आपल्या भावाकच ताणें जिवेशीं मारलें. आनी अशें मान बियान धांवता आसतना देवान ताका आपयलें. आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 9-11 वळी म्हणसर तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो आबेल खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नेना. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? माय ब्रदर्स कीपर सर्वेस्परान म्हणलें, कितें केलाय तुवें? आयक, भुंय थावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका भोब मारता. भुमी थावन तुज्या भावाचें रगत भोब मारता. आयक, कितें तूं उलयताय? कितें तुवें केलाय म्हणून देव ताका विचारता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तशेंच नोएकी देवान आपोवणें दिलें. थारो बांदूंक आनी ताणें थारो बांदलें आनी देवाक विधेय जाल्यार सर रस्त्याक ताणें भितर हाडलें आनी 40 दिला उपरांत सिरलीचो पावस थंयसर वतलो आनी थंयसर वारें वादळ उठलें, उदक वयर आयलें आनी सर आसल्यो सकड भायर आसल्यो तारवाच्या भायर सकड वस्तू चवथ्यो आनी रसना नाश जाली. पूण तारवा भितर आशिल्ली नोएचें कुटुंब मात बाचाव उरलें. कित्या म्हळ्यार देवाचें उतर ताणें आयकलें. देवाच्या उतराक ताणें कबलत ताणें दिली. तशेंच अब्राहम ऊर म्हणल्या देशांत जियोंक वचोंक देवान सांगलें. अब्राहम ताचे थंय जायतीं गोत्रां आसलीं, ताचे थंय जायतें जायद आसलें आनी त्या वेळार देव ताका म्हणटा, तुजो देश सांडून अनेका देशाक तूं वच. लोकां मदीं जिवच्या अब्रामाक कानान देशाक धाडचे खातीर आपोवणें दिलें आनी त्या आपोवण्याक ताणें फाळो ताणें दिलो. आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 1-2 वळी म्हणसर सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायजा गोत्रा मदलो, तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे थावन एक व्हड वर्सां उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव व्हडलें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तूं एक जातलो आशिर्वाद सर संततेक, एका राष्ट्राक आनी तशेंच तुजे थावन एक संतत उपजतली. मोगचनो तो एक आशिर्वाद जावन तो पावलो. बावरतसो जानांगसो बापूय जावन तो पावलो. कित्याक म्हळ्यार देवाचें आपोवणें ताणें आयकलें. तशेंच मोइजे देवान ताका आपोवणें दिलें. वच इजिप्तांत आशिल्ल्या गुणापणांत आशिल्ल्या इस्रायल लोकांक फाटीं हाडूंक ताणें धाडलें. इजिप्ताच्या गुलापणांत आशिल्ले इस्रायल प्रजेक
गुलाबपणाचे सोडोवच्या खातीर देवान मोइजेक आपोवन दिलें. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 ते 6 म्हणसर थंय सरस्वरचो दूत जळच्या उज्या रुपार एका जळकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो. जळकुट जळटालें, थंयच जळोन आसलें, पूण तें लासनातलें. तें ताणें देखलें. मोइजे तें पळोवंक लागीं सरतलो आनी तें सर्वेस्परान पळयलें आनी जळकुटा मदें थावन ताका उलो केलो, मोइजे, मोइजे. मोइजे जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा, आपले हांव हांगा आसा. हांगा लागीं सरनाका, हो जावन आसा पवित्र जागो. तुज्या वानाच पांयांचो वानो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र जावन आसा. तो जागो पवित्र, तो शुद्ध जागो जावन आसा. देवान वस्ती कसो जागो जावन आसा. तुज्या देवान वस्ती कसो जागो जावन आसा, सरस्वरचो जागो जावन आसा म्हणटा. मुखार कितें असो अर्थ, तुजे पाताक सावन तूं मुखार तूं सर, तुजे उतार तूं आयक म्हणटा. आनी फुडें सरन तो म्हणटा, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, हांव अब्रामाचो देव, हांव इजाकाचो देव, हांव जाकोबाचो देव. तेन्ना मोइजेन आपले मुखामळ दांपलें, कित्याक देवाक पळोवंक जालें ना. इतलें परसळटलें गे, ताका पळोवंक जालें ना. मस्त कश्ट मारले, दोळे ताणें धांकले आनी ताच्या मुखामळार एका रितीचो परसळ फांकलो. मोगचनो, देवाचें आपोवण्याक आमी फाळो दिल्यार आमचें मुखामळ परजळटा आनी आमच्या मुखामळार एका रितीचें बरेंपण जाता. ह्या गणिताद्वारे आमकां समजूं येता. तशेंच जोना प्रवादी, निनेवेचो लोक पातकांत जियोन आसलो. ताणें पदकाक पाट करून थंयसर आशिल्ल्या लोकांक पाटी परतोवंक जोनाक आपोवन दिलें. आनी जोना थंयसर वचूंक ना, पूण निने शाराक धाडलें. आनी निने शाराक वचून थंयसर लोकांच्या परिवर्तना पासून तो ताणें संदेश प्रगट केलो. परिवर्तनाचो संदेश ताणें उक्त्यान म्हणले बरी प्रगट केलो, आदेश दिलो. आनी लोक देवान दिल्लो संदेश आयकलो आनी आपलें जिवीत सगळेंच ताणें बदलिलें. तो 3 दिसाच्या मासीच्या पोटांत आशिल्लो. जोना अखेरेक निनेवे गेलो आनी लोकांची जिणी ताणें बदलिली. हें आमी आयकता जोना प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4. तशेंच आमी पळयता आमचो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो आनी देवाच्या आपोवण्याक ताणें पाळो दिलो. 30 वर्सां म्हणसर आपल्या आवय बापाय सांगता तो जियेलो. आपल्या आवय बापायचें बेसांव घेवन देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन तो आपले यात्रेक पयलीं ताणें प्रारंभ केलें. यात्रेक पयलीं प्रारंभ करता पयलें योर्दान न्हंयत पवित्र स्नान घेवंक तो गेलो. पूण स्नानीक जुवावन ताका पवित्र स्नान दिवंक फाटीं सरलो आनी तो म्हणूंक लागलो, हांव केवळ उदकांत स्नान दिता, तो उज्यान आनी पवित्रतेन स्नान दितलो. ताच्या वानाचो बांद काडूंक हांव योग्य न्ही म्हणटा. स्नानीक जुवांव प्रवादी जेजू क्रिस्ताक. आनी तो पवित्र स्नान दिता आनी पवित्र स्नान दिल्या उपरांत एक थाळो तो आयकता, हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका चड मानवला, ताका तुमी आयका. देवाच्या आपोवण्याक तो फाळो दिता. देवाच्या आपोवण्याक फाळो दिवन मरुभुमींत 40 दीस 40 रात म्हणसर आपल्या मागण्यांत तो करसिता आनी राज्य संदेश तो प्रगट करता. 12 जाणां शिसांक तो वेचता आनी 12 जाणां शिसांक वेचच्या पयलें तो कितें करता, एक जोरे जोते कसो मागणें करता आनी 12 जाणां शिसांक तो वेचता. ताचे सांगता रावंक, देव साफ सोडोवंक, देवाचें उतर प्रगट करूंक 12 जाणां शिसांक तो वेचता. 12 जाणांचे शिसांचे सैन घेवन
देवाचें उतर तो प्रगट करता. देवाच्या आपणाक फाळो दिवंक तो उलोवतो दिता आनी म्हणटा, जो कोण देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराक खालती मान घालता, ती बाकी मनशां ती जावन आसात म्हणटा. ताबो दोंगरार रुपांतर जाता आसतना जेजू आपणाक फाळो दिता आनी तो थाळो आयकता. हो म्हजो मोगास पूत म्हाका चड मानवला. देवाच्या आपणाक ताणें फाळो ताणें दिलो. बापाची खुशी कितें म्हणून तो समजलो. बापाची खुशी ताणें जारी ताणें केली. खालवर पर्वत पर्यंत देवाच्या कुशेक ताणें खालती मान घाली. तशेंच मोगचनो साऊल पौल जेजूच्या स्वर्गारोहणा उपरांत जेजून पवित्र सभेचे कठीण दगदणी सुरू जाली. साऊल पवित्र सभेची कठीण दगदणी केली आनी देसवट करूंक तो प्रयत्न करतलो. आनी घराघरांनी भितर सरन स्त्रियांक दादल्यांक वणून तांकां बंदस्थानांत घालतलो आनी थोड्यांक जिविशीम आसतलो. दमास्कराच्या वाटेर तो येता आसतना एक प्रकाश फांकलो आनी तो पडलो आनी त्या वेळार एक थाळो आयकलो. साऊल साऊल कित्याक तूं दग दिताय, म्हाका तूं दग दिताय. जेजूची उतरां ताका लाभलीं आनी आपली स्वर्ता प्रकट करचे खातीर जेजून ताका वेंचलो. ह्या सर आपोण्या पैकी वर्तें आपोणें जावन आसलें मोरयेचें आपोणें. मोरी सर देव आपोण्याक देख जावन आसा. आमी पळयता मोरी वांकड्यार आसतना 6व्या म्हयन्या उपरांत देव गब्रियल दुताक गलिलेच्या नजरेत नांवाच्या एका शारांतल्या जावं स्त्रीक मोरीस धाडलो आनी गब्रियल दुतान म्हणलें, नमान बरी कृपेन भरलेलें सरळ स्पोर तुजे संगत आसा. तूं एका पुता प्रस्तुतली आनी ताका जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय आनी ताच्या राज्याक अंत आसचें ना. आनी त्या वेळार ती म्हणा लागली, हांव आजुनी आमकार हें कशें घडचें. आसा जाल्लें कितेंच ना म्हणटा देवदूत. आनी त्या वेळार देवाच्या उतरा खालती मान घालता आनी म्हणटा, आपले जमीची साकर न तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावो. मोगाळ बाबनो आनी भयणीनो, हे मोरयेक कशें साध्य जालें. तिका भिरांत दिसली. कित्याक पोरणे आसल्यात स्त्रियांक उक्त्याक वचोंक नासलें, मुखार म्हणून दांपूंक आसलें, दादल्या लंगे उक्त्यान उलोवंक नासलें. तसले संदर्भार एका अंकार स्त्रियेन गर्भ जाली तर तिका 4 रस्ते मेळचे जाग्यार सगळें मेळोन फातरावचें अशें संप्रदाय आसताले. पूण मोरयेन आपूण पवित्रात्मेर गर्भ जाल्यार सांगलें तर कोण तर पातयेतो आसलो. अशें सगळें आसुनी मोरी देवाचेर बारगलो. देवाच्या आपोण्याक खालती मान घाली. मोगाळ बाबनो आनी भयणीनो, देव आपोवणें म्हळ्यार कितें. याजक जावचें मात्र देव आपोवणें घे ना. लग्नाचें जिवीत एक कुटुंब जिविताचें आपोवणें, कुटुंब बांदून हाडचें एक आपोवणें, धार्मीक जावन एक पवित्र जिणी जिवोवचें एक देव आपोवणें, आमकां रावून देवाच्या मांडावळी प्रमाणे जिवीत जिवोवचें एक देव आपोवणें. ह्या सर आपोवण्या पैकी वर्तें आपोवणें जेजून आमकां दिवचें तें आपोवणें आनी याजकाचें आपोवणें एक वर्तें आपोवणें जावन आसा. कित्याक मोगाचेनो तो देवाचें उदर मोडटा आनी वांटून आपल्या परजेक तो दिता. सेवा करता, रक्षण तो करता, देवाची वळख करून तो दिता. देवा तावन पयस गेल्या मनशाक कुंगसारांत बक्षणे जोडोवंक, एकरेच्या बलिदान भेटोवंक, ताची कूड आनी रगत आपले परजेक वांटोवंक तो मुखार सरता. एक याजक जेजूची कूड मात्र मोडटा न्ही, तो आपणाकच मोडटा आनी सर समतीक मेलपांत जावन आसा. मोरी तशेंच तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजी ती जावं. ही उतरां न्ही जाय की आमच्या जिवितांत आमी जारी करूंक जाय. देवाच्या उतराक आमी खालती मान आमी घालूंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, त्या देखून आमी आमचें जिवीत वाऱ्यार बांदूंक जायना. एक बरें काम करूंक भायर सरता आसतना कोणीय ताका बरें म्हणटात, ताची केळकुळां करतात, बरें म्हणनात, केळकुळां करतात, निंदा करतात, आसतात. जेजू बरें करीत गेलो
पूण ताका आयकूंक मेळ्ळें खालें ताका देवसार लागला बेल्जेबूल लागला ताका गुरू म्हणून वलायलें पूण देवाची कुशी तो उंदरसून तूं गेलो देवान जेजून जायते कश्ट भोगले आनी कश्टाच्या आदीं ताणें गेसेमणी म्हळ्यार दसोन अशें म्हणलें बापा ही कश्टाची खालस म्हजे तावन तूं पयस कर म्हजी कुशी न्ही तुजी कुशी म्हणटा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो देव आपोणे म्हळ्यार आमकां समोरचें म्हणून अर्थ जाकोबाच्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 5 ते 6 म्हणून सरान पळयता उज्याचें ल्हानशें एक कीट केदें व्हड रान लासून बसपीत पळया जिबी निजायकी एक उजो जावन आसा खोटेपणाची रास आमकां साद्या मोदें आसून आमची सगळी कूड बश्ट करता आनी ती जीब आमच्या सगळ्या जिविताक उजो दिता त्या देखून मोगाच्यान आमच्या सगळ्या जिवितांत आमी बरी उतरां आमी उलोवंक जाय देवाच्या आपोण्याक आमी फाळो दिवंक जाय त्या देखून जेजू म्हणटा नांगराक हात घालून फाटीं पळयत जाल्यार जेजू फाटलाव करूंक जायना जेजूचो फाटलाव करीत तर आमी जेजूचो खुरीस आमी वोवंक जाय संपूर्ण रितीन आमी सकट इन्कार आमी करूंक जाय आनी सगळींच्या जिविताक आमची मनां आमी केंद्रीकृत करूंक जाय मोरयेनी संपूर्ण रितीन म्हणले परी देवाच्या कुशे खालती मानताली आनी म्हणूंक लागली जो कोण जेजू म्हणटा जो कोण म्हजी कुशी करता तो जो म्हजी भाव आनी भयण म्हणटा जेजू क्रिस्त तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो मोरये बरी सांत प्रास्का बरी देवाच्या उतराक आमी खालती मान घालया देवाचें उतर आयकून आमी मुखार सरया सांत पावलो भोव आपोर भायर सांगता जो कोण देवाच्या आपोण्याक फाळो दिता तो क्रिस्त खर बरी जावन आसा देवाच्या घराचो खर बरी तो जावन आसा आनी तो विश्वासी मनीस जावन आसा ताचे वयर बसोवचो गुन्यांवकार तो मांडिना त्या देखून तो नियमा प्रमाणे चलता देवाच्या शाणेपणान तो भाव उरता बळेपणाची जिणी थंयसर पळोवंक मेळटा आनी तो देवाक सेवाक जावन आसा ते देखून मोगाच्यान देवाच्या उतराक खाल जावन आमी मुखार सरया देवाच्या उतराक आमी पयलो जागो दिवया बरें शिकून आमच्या जिवितांत रुतां करया आनी देवाची कृपा आमी जोन घेवया आमेन.